कायदो शिक्षण आणि संशोधनाविषयी आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ गोंयांत सुरू जाता। सांकवाळे उपासनगरांत बार काउन्सिल ऑफ इंडिया ट्रांजिट कॉम्प्लेक्साचे फाल्यां उक्तावण। जुलयत पयले बॅची खातीर एंट्रन्स टेस्ट। परमनंट कॅम्पस धारबांदोड्या येतलो। गोंय सरकारान थंय जागो दिला। 3 वर्सांत थंय विद्यापीठ उबें, 20% सीट गोंयकारांक राखीव। Tomorrow at 4:30 p.m. we are going to hold a very big program. The India International University of Legal Education and Research, Bar Council of India, is going to establish here in Goa, and the building which we have got for this institution is going to be inaugurated tomorrow. This university is a world class and first of its kind. This will be a very unique institution, particularly for the country as well as the Asian region of the world. The institute has got 50 acres of land from Government of Goa in Dharbandora, where we will establish the permanent structure. That the multidisciplinary courses will be there, right from undergraduation in law up to research. The LLD, everything will be there. And our studies, our education will be based on multi-customized, creative law learning programs with proper integration of law. The dual degree programs will also be there. The Juris Doctor. We are going to collaborate with several foreign universities, the top universities. We are already in touch. Some of the universities of the world, they have already given their consent, and they are rather interested in collaborating with the India International University at Goa. And dual degrees means our students who are interested, they will be allowed to practice in other countries with whom we are going to collaborate. How many seats are there, sir? 120 for undergraduation, 30 for LLM. And later on? Next year we will increase the number of sections. NHAIन केलो गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड। अमरावती ते अकोला 75 किलोमीटर हायवेचे हॉट मिक्सिंगाचे काम NHAIन 105 वरां आणि 33 मिनटांनी केले। नव्यान बांदिल्लो हो रस्तो राष्ट्रीय महामार्ग 53चो भाग। NHAIचे 800 कर्मचारी आणि कंपनीच्या 720 कामगारांच्या पंगडान हो रेकॉर्ड केला। मंत्री गडकरीन टीव्हीची तोखणाय केली। I am very happy today because our team has created one more world record. I congratulate the entire team of NHAI, consultant and contractor Rajpath Infracom Private Limited from Pune on accomplishing this Guinness World Record. NHAI, on the occasion of the Azadi Ki Amrut Mahotsav, announced by Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji, successfully completed a Guinness World Record by constructing 75-kilometer continuous bituminous concrete in single lane on NH 53 between Amravati to Akola. Total time taken is 105 hours and 33 minutes. I once again congratulate all the engineers from NHAI, contractor Mr. Jagdish Kadam from Rajpath Infracom Private Limited, consultants, all the workers and the machine operators for achieving this world record. I look forward to see the work from Amravati to Akola is completed by the end of 2022.
नुस्तें पोसपाचो उद्देग धंदो करूंक सोदतल्यांक सरकाराचो जाय तसो तेंको मेळटलो. नुस्तेंमारी खात्याची सबसिडीचो लाव उत्पादकांनी घेवचो म्हूण नुस्तेंमारी मंत्री निळकंठाचो उलो. नुस्तेंमारी बंदी नुस्त्याचे वाडीक गरजेची. बंदी मोडटल्यांचेर खंय एक्शन जातली. बंदी आसतना मार्केटांत येवपी फॉर्मेलिनाचे नुस्त्याचेरूय खंय खात्याची नजर आसतली. सेंट्रल गव्हर्नमेंटान एक सेपरेट फिशरीज डिपार्टमेंट केला आनी तेज्या अंडर मसल फार्मींग, फीश फार्मींग हे सगळे एक्टिविटी करपाक परमिशन दिवचें म्हणटाना तेन्ना आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन हे सगळे एक्टिविटीक आमचें परमिशन दिता आनी तेंच्यांनी आमचे कडेन अप्रोच जावचें आनी जे कशें करपाक जाय खंय करपाक जाय परमिशन घेवपाचें तितून तांकां आमी जाता तितली मदत करतले जेणे करून हे डिपार्टमेंटांचो ताका वाव गावता. जे कोण करूंक सोदता ताका आमचें परमिशन आनी आमची मदत मार्गदर्शन जाय. तेज्या बरोबरूय नवीन विकपाक ट्रेडरां पासून खुबशे सबसिडी आहा. गव्हर्मेंटान खूब वर्सां जून 1 to जुलय 31 पासून फिशींग बॅन आसचें नुस्त्याक ब्रीड करपा खातीर आनी ऑटोमॅटिकली एज पर हेज्या प्रमाणे डिपार्टमेंटान आमी डायरेक्शन दिलां की 1 तारखेच्यान बंद. एक्शन पळय जें आसता तें आमकां गव्हर्मेंटान पास केल्ल्या प्रमाणे कितें फायन मारप आनी तांकां फायन मारल्या उपरांत ती कोर्टाक तेंची केस घालता. कोर्टूय आपली फायन मागीर तांकां मारता. कंपनीन हें कॅमिकल आसल्या कारणान हो रायट सगळो FDA हेल्थ डिपार्टमेंटाक. तेज्या बरोबर आमचें डिपार्टमेंट फिशरीज आसल्या कारणान आमी तेजेर वच दवरतले. रशिया युक्रेनाचे गैर चीनांतल्या लॉकडावनाचे फाटभुंयेर म्हारगाय वाडपाची शक्यताय. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन रेपो रेट वाडोवन संकेत दिले. RBIन रेपो रेट 50 बेस पॉयंट वाडोवन 4.9% केला. चालू आर्थीक वर्सा अर्थवेवस्थेचे वाडीचो अदमास 7.2% इतलोच आसा. गव्हर्नर शशिकांत दासान घोशणा केली. बँकांची घरां, गाड्यांची रिणां आनी म्हारग. And based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. The MPC also decided unanimously to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. The protracted war in Europe and the accompanying sanctions have kept global commodity prices elevated, and this is across the board. Taking all these factors into consideration, the real GDP growth for 2022-23, that is for the current year, is retained at 7.2%, with Q1 at 16.2%, Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%, with risks broadly balanced. शिरोड्या शिलाय उद्देग घालपाचे उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिला. हो उद्देग खंय प्रशिक्षण घेतिल्ल्या 600 वयर बायलांक रोजगार दितलो. BJP प्रधानमंत्री मोदी सरकाराची 8 वर्सपूर्ती मनयता. ते निमतान शिरोड्या गरीब कल्याण संमेलनात मुख्यमंत्री उलयलो. मोदी सरकारान घेतिल्ले म्हत्वाचे निर्णय, धोरणां आनी स्किमी विशीं उलयलो. टीचिंग इंडस्ट्री जी हांगा हाडपाची आशिल्ली खंय तरी मदीं उरल्या. सुभाष भाऊ फॉलोअप करून त्या महिला भगिना खातीर ती इंडस्ट्री हांगासर हाडपाचो प्रयत्न जो आसा तो निश्चितरित्या जातलो. त्या खातीर आमच्या दुसऱ्या पिढी स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ह्या हातूंतल्यान आमी सगळ्या जाणांक स्वयंपूर्ण करपाचो संकल्प जो आसा फक्त तुमी एक पावल फुडें मारपाक जाय. विलेज ऑर्गनायझेशनांतल्यान आमचे RDA डिपार्टमेंट खूब बऱ्या पद्धतीचें काम करता. अभिनंदन करता तेंचे. मुद्दाम जर तुम्ही पळयशात जाल्यार प्रत्येक प्रॉडक्ट जो करता ताका मार्केट दिता, ताका ऑनलायन मार्केटिंगचे काम आमच्या विलेज ऑर्गनायझेशन आनी RDA डिपार्टमेंटान सुरवात केला. रस्त्याची बांगणी आसली, इंडस्ट्रीची बांगणी आसली. फाटल्या सादारणशे 1 म्हयन्या भितर इंडस्ट्री घालपा खातीर सगळ्यो पळोवन गेल्ले आसा.
देवचार गोरजारी बी आणि देवचार आमच्या गावठारी बी दोन्ही काही इंडस्ट्री येवपाक शक्यता आसा. आज सकाळ सुमार एक मनीस मेळ्ळो जो म्हणालो आपण 3 कोटी 4 कोटी 5 कोटी रुपया महिलांच्या उदरगतीसाठी आपण आणू शकता. दोस्तांनो लक्षात घ्या, अविरत प्रमाणे अखंडपणे तुम्हाला सगळ्यांनी काम करचे पडटले. सुशेकडे घेवपाक जायना आणि आमचं तुमचा सगळ्यांचो उदरगतीचो मार्ग असा पहिले सुरू केल्लो आसा. आपल्याकडे मोदी आजच्या दिसाच्या निमित्तान तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आपाक ताचे बरे आयुष्य मेळचे, बरे आयुष्य मेळचे, बरे आरोग्य मेळचे. कित्याक आजाय बरे म्हणजे स्किमी येवजणी या देशाच्या उदरगती खातीर, या देशाच्या गरीब लोकां खातीर काही घेवपाक जाय, फुडाकार घेवपाक जाय आणि ते घेवपाक तांकां ते आरोग्याची तास मेळपाक जाय. नॅशनल अचिव्हमेंट सर्वेत गोंय गणितात फाटी. गोंयांत फक्त 20% भुरगीं सरकारी शाळांनी वतात. मुख्यमंत्र्यान हुस्को उक्तायला. शिक्षक हे हेर कामां धंद्यांनी पडनासतना फूल टायम शिक्षणात जाय. अनुदानीत शाळांच्या स्टाफाकूय CCS नेमा सकयल हाडटले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. शिक्षणाचो दर्जो सुदारपाचे हेतान 38 सरकारी आनी 12 खाजगी शाळांच्या विलिनीकरणाचो बेत आसा. इट इज अ व्हेरी सिरियस थिंग. मॅथ्सान वी आर बिलो नॅशनल एवरेज. हेजी कारणांय सोदपाचो आमी प्रयत्न केलो. हो फक्त गव्हर्मेंट टिचर, गव्हर्मेंट स्कूल हांकांच दोश दिलो म्हणून जावचो ना. कारण 80% भुरगे हे एडेड स्कुलांत शिकता आनी ह्या सगळ्या जाणांक ग्रँट इन एड आनी बाकीचे सगळो सपोर्ट हो गव्हर्मेंट करता. आनी हे जर करता आसत जाल्यार आमकां त्या पद्दतीचे रिजल्ट जाय पडटले. आनी त्या पद्दतीचे रिजल्ट्स जेन्ना हांवें पळयले तेन्ना टीचर शूड बी द फूल टायमर टीचर्स. टिचराचो दुसरो बिझनस आसपाक जायना खरें म्हटल्यार. इज अ फूल टायमर टीचर वी आर पेईंग फॉर देम. एंड डेफिनेटली आमी हे जर पळयत जाल्यार आतां पर्यंत पळयलें आमी CC कंडक्ट रूल हे आतां पर्यंत एडेड स्कुलांतल्या टिचरांक लागूच जायना. आनी गव्हर्मेंट हाज्या फुडें जी टीचर रिक्रुटमेंट जातली, गव्हर्मेंट विचार करता की इन फ्युचर टिचर्सां खातीर सुद्दां CC कंडक्ट रूल लागू करप काय कितें भुरग्यांच्या फ्युचराच्या नुसार. नॅशनल NEP जी आसा ती अंदूच्यान इम्प्लिमेंट करपाचो तेजो 3-4 दिसाच्या भितर फुडल्या 10-11 तारखेक आमचे NEPचो रिपोर्ट सबमीट जातलो. देशांत वॉकेशनल स्ट्रीम 11th आनी 12th स्टँडर्ड खंयसरूच चलना. त्या खातीर आमी हे फावटी ठरयलां की इन कन्सल्टेशन वीथ दोज हाय सेकंडरीज आमी अंदूच्यान जे 11वीक जेंकां एडमिशन घेवपाक जाय दॅट वील इन लायन वीथ द आर्ट्स, सायन्स आनी कॉमर्स वीथ द एडिशनल सब्जेक्ट ऑफ द NSQF. माध्यमिक शाळांच्या विलिनीकरणाचो खंय विचार चल्ला. इवन दो मिडल स्कूल 5वी, 6वी आनी 7वी अशी गव्हर्मेंटाची 38 स्कूल चलता. एडेड स्कुलांत 12 स्कुलां चलता. पण आमी ती मदींच म्हणजे 1st to 4th ही वेगळे कडेन चलता, 5th to 10th वेगळ्या स्कुलांनी चलता आनी 5वी ते 7वी अशे 3 वर्ग चलपी 38 स्कुलां आसा. आय हॅड गिवन इन्स्ट्रक्शन्स की ती स्कुलां आमच्या गव्हर्मेंट नाल्यार एडेड स्कुलांत मर्ज करप जेणे करून भुरग्यांक बरें एड्युकेशन मेळटलें. सो ते ह्युमन रिसोर्स आमी बरेच कडेन आमी वापरपाक शकतले. कांय कडेन शिक्षक आनी मॅनेजमेंटाच्यो केशी चल्ल्यात. भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर परिणाम जाता. बऱ्याचशा इस्कॉलांच्यो कंप्लेनी खूब मोठ्या प्रमाणात कंप्लेनी आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटान केसी सुरू आसा मॅनेजमेंटाच्यो आनी टिचरांच्यो. हे भुरग्याक शिकोवपाचें काम थंयसरूच उरलें. ताच्या खातीर इन कन्सल्टेशन वीथ द एसोसिएशन ऑफ द टिचर्स, हेडमास्टर एसोसिएशन, मॅनेजमेंट एसोसिएशन्स हाजेरूय बी आमी जशें म्हटलां तशें जे कितें चेंजीस करपाक जाय इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टुडंट, इन द इंट्रस्ट ऑफ देर करिक्युलम हाजेरूय आमी स्टेप घेवपाचो विचार करता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी ओमकार फळारी. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. हिंद महासागरांतल्या राम सेतूचो जिओ फिजिकल सर्वे जाला. उदकाची पातळी वाडून सध्या राम सेतूचेर सँड बार आयल्यात. ताचे ड्रिलिंग करून राम सेतूचे सॅम्पल काडटले. राम सेतूचो काळ सोदप चल्ला. NIOचो संचालक प्रुडंटा कडेन उलयलो. राम सेतू संशोधन प्रकल्प 3 वर्सांत पुराय जावपाचो. संवसारीक महासागर दिसा दोना पावला NIOत सुवाळो. Ram Setu we are working. Actually, we have conducted one field trip in Ram Setu. In fact, 2 field trips now we have conducted, and we have done already geophysical survey. So, what we are next round we have with this geophysical survey, we have tried to locate the location where it could be, and there we are going because right now everywhere sand is there. It is submerged with sand. So, what we are going to do that we will take drilling project in that area, collect the samples.
and then once the samples we get from those areas of from bridge part or something, more result will come, and then we'll be able to tell something about that. Next 2 years we'll be able to do that. See, sea level is increasing, there is no doubt about that. Particularly what has happened, the global warming, everybody is aware of global warming, temperature is going up, and particularly in Indian Ocean, if you see Pacific and Atlantic, they are pole to pole. But Indian Ocean, we have low latitude land boundary, because north it is not going up to pole. So ocean circulation is not very fast, it is sluggish. So heating in this part is more. So per decade it is heating by about say 1.15 or 16 degrees centigrade, whereas other ocean they are heating by 0.1 or something like that. So if it continues like that, many of the coastal areas will be submerged. Particularly it will be danger for Bangladesh and east and west for Goa, so part of that. A lot of Bombay part will be submerged, but it means it will not immediately it is going to happen, but some threat is there. निवाणे वास्को नवे नुस्त्या मार्केटाचे काम शुक्रारच्यान सुरू जाता. फाटली 15 वर्सां नुस्तेकारांनी प्रकल्पाक विरोध केल्लो. नुस्तेकारां तात्पुरती दुसऱ्या सुवातेर वचूंक तयार जायना जाली. आता नवो आमदार दाजीन मध्यस्थी करून बाबा पुता करून नवे मार्केट बांदूंक तांकां तयार केल्यात. आज आम्ही या फिश मार्केटाक डिसमेंटलिंग करपाक स्टार्ट केल्या. फाल्यां फूल मार्केट डेमोलिश जातलो. म्हणजे आज एक दीस ताणें आमकां टायम मागलो की आज एकूच दीस आमी धंदो करता आनी फाल्यां वतात म्हणून. सो तांचोय मान दवरून आज आमी स्लो हांगा स्टार्ट केला डिसमेंटलिंग. फाल्यां सकाळी फूल मार्केट हो डिसमेंटल जातलो. वास्कोकारांक जाल्यार मुरगांवकारांक सुद्दां एक बरी गजाल आसा. जितले लॉंग पेंडींग 15 वर्सांचे फिश मार्केट आयज दाजी सरकाराच्या नेतृत्वा सकयल जो कितें प्रॉब्लम्स आसलेले ते सॉर्ट आउट करून विदीन एका म्हयन्यान तेणीन हे इनिशिएटीव घेवन आयज हे मार्केट आमचे डेमोलिशन स्टार्ट करपाक जालें आनी न्यू मार्केट आमचे तयार जाता. खरोच हो प्रोजेक्ट आहा पळय फिश मार्केट हो गरजेचो प्रोजेक्ट आसलेलो आनी म्हाका दिसता खंय तरी हांव चेअरपर्सन आसतना हांवें ते रायट डिसिजन घेतलेलें आनी वास्कोक खंय तरी फिश मार्केटाची गरज आसलेलें. कांय इशुआ खातीर खंय तरी फिश मार्केट हांगा जावंक ना, डिले जाली. सध्याच्या मार्केटाची दशा जाला, केन्नाय कोसळूंक शकता. नवे मार्केट जाय म्हूण वास्कोकार मागताले. खरेंच गरज आसा. वास्कोचे फिश मार्केट तुमी पळयला आसा जाल्यार खरेंच वायट परिस्थितीन फिश मार्केट आसा. सो खंय तरी सगळ्या वास्कोकारांक दिसतालें की फिश मार्केट बेगीन जावचें आनी तो प्रोजेक्ट जावचो. पूण कितें ना कितें कारणां खातीर खंय तरी हो प्रोजेक्ट उरलो, 15 वर्सां रखडलो. आमकां हे बाबाचेर विश्वास आसा म्हणून आमी दिला आनी सायबीण मांयक तो मानता म्हणून हो बाजार ताका हात लावपाक दिला. ना जाल्यार ताका हात पासून लावपाक आमी एकल्या पासून दिवना. वास्कोकारांक एक बरो दीस मेळ्ळा. कित्याक गेली कितलीशींच वर्सां हो मार्केट जावपाचो म्हणून हेच्या पयलीं खूब प्रयत्न जाल्ले आनी तेच्या प्रयत्नाचें फळ म्हणून आयज आमकां एक बरो दीस पळोवपाक मेळटा. ह्या प्रकल्पाचें 2013 सावन 3दा टेंडर जालें, मात नुस्तेकारांनी आडयल्ल्यान काम फुडेंच वचना. 9.5 कोटीचो हो प्रकल्प खंय 18 म्हयन्यांत उबो जातलो. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. तिसरो जिल्लो करूंक रवीचो यत्न चल्ला. ताका वीज मंत्री सुदिनाचो तेंको. तिसऱ्या जिल्ल्याचे हेडक्वॉर्टर खंय बस स्टँडाचे सरकारी सुवातीत करूं येता. फोण्या RTO बिल्डिंगे लागसार वीज मंत्र्यान 200 kV ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण केलें. चिरपुटे शापुराचे लोकांक खंय फुडलीं 25 वर्सां भंय ना. तिसऱ्या जिल्ल्या खातीर रवीक सुदिनाचो तेंको. KTC बस स्टँडा कडेन 92,000 स्क्वेअर मिटर सुवातीत खंय जिल्लो हेडक्वॉर्टर्स करूं येता. हांगा तिसरो डिस्ट्रिक्ट जावचो म्हणून आमचो रवी बाब प्रयत्न करता. प्रयत्न जावपाकूय जाय. आनी तिसरो डिस्ट्रिक्टात ज्यो बिल्डिंगो, जो कॉम्प्लेक्स जाय सगळे तरेचो, जी सेंट्रल ऑफिसां जाय, जी अग्रिकल्चर बिल्डिंग्स जाय, त्यानंतर बाकीचे सगळे त्यो हांगा करपाक तांकां मेळटा. तांणी तें हातांत घेवचें, कारण हांगचें राहणीमानूय आपोआप वाडटलें. वीज पुरवण्याचेर केल्ल्या वक्तव्याचेर सुदिनाची फातोड्ड्याच्या आमदाराक ही जाप. सगळ्यांत म्हत्वाची पावर डिपार्टमेंटाचेर टिको करता कोण तरी एक मंत्री, आमदार, माजी मंत्री करता. ताका खबरूच ना. जेन्ना फातोर्डा किंवा आजूबाजूक लायट वता तेन्ना वेर्णाक तोच स्वता फोन करून सांगता की ती मातशी कमी कर आनी आमकां दी. तशें आसपाक जायना.
ज्या ज्या कडेन रोड वाडयला थंय थंय आमी एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर घालतले. एक वेर्णा आनी एक आमी सालिगांव ही दोनूय सबस्टेशनां कित्याक रिटेंडर जाली, कितें जालें तेच्या फाटल्यान हें मातशें त्या आमदारान चवकशी करपाक जायची. फोंड्या आरटीओ बिल्डिंगे लागसार ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण जाले. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक हांवें सांगिल्लें की हो तांच्या फंडांतल्यान हो ट्रान्सफॉर्मर बसया. पूण कर्मधर्म संयोगान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हांव ना जालो आनी जें मुखार काम जावपाक जाय आशिल्लें तें जालें ना. परत कोवीड आयलो आनी तो तुमकां आसा त्या घरां आनी वयल्यान ते ताका 25 वर्सां पुरो. उणीवेलो नालो उसपून नितळ करपाचें कामूय सुरू केलें. हें योग्य रितीन डिसेटिंग जावपाक जाय. हेजेर आमची नजर आसतली. ह्यो प्लास्टीक ज्यो बाटल्यो आसा हे फाटले खेपी खुबशे पत्रकारांनी न्यूजूय केल्ली सगळे नालांनी हाडून उडयता म्हणून. आतां नालो योग्य रितीन क्लीन जावपाक जाय. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.